Yes, yes, Prabhuji, I वही can प्रभु। listen. हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मक्का फेस्टिवल सीजन अंटू वापस तुमगे लोटू सेशन करते भारी एक खुश डॉक्टर से त्या साइट प्रभुपाद लीलामृताचे इनॉग्रल सेशन हाँ कितले तुमगेला अपेक्षा मिगेल वैरी जास्त असतले जाल्यारीची हाँ तुमगेला अपेक्षा सम न्याय करतलो म्हणून करत्याक प्रयत्न करता आणि सगळ्यापेक्षा पुढे हांगा ह्या सेशनात आयिल्ले सकड वैष्णव वृंदाक मिगेले सगळ्यापेक्षा सुरवे सगळ्यांक पाया पडून नमस्कार मिगेले स्वीकार करता तुम्ही। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ आज मिगेल वैरी व्हडली जबाबदारी दिल्या म्हाका खरं म्हळ्यार निजाम सांगतला हे जबाबदारी हांव कशी पार जातलो म्हळ्यार कशी मिगेल निमित्ती ते जबाबदारी तुम्ही दिलेली मिगेल निमित्त तुमगेला अपेक्षा समजावून राखतल की ना म्हणून एक संशय आसा मिगेल जालती की हांव प्रयत्न करता प्रभुपादाल विषय सांगचें आणि आमगे प्रभुपादाल शिष्यांक म्हाका म्हूण न्हय प्रत्येक शिष्यांक भारी एक कश्टाचे विषय प्रभुपादान आमकां तागेले चेडवावरी आमकां चिंतून की
जोर कोर्ण की, मोगारी की, प्रीतीर की आमकां आश्रय दिलेलो आसा आणि आमकां सक्कळ शिष्यवृंदाक बारी मोगान ते पळयत रावतले. आजी हांव एक छानशी पिटीका घेता आसा. गुरु आणि शिष्य कशी हें जाता संबंध. ऍक्च्युअली खरं सांगचे जाल्यार निजावन सांगचे जाल्यार प्रभुपादान सांगेल गुरुक जास्तीत जास्त म्हळ्यार 4-5 पंथां सांगेलें वन टू वन या फेस टू फेस मेळ नासता पुरो. ताचे पेक्षा चड मेळ न्ही तांणी. जाल्यार प्रभुपादाल गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी प्रभुपाद तांगेल अनुग्रह आणि अपेक्षा प्रभुपादा वयर मस्त आशिल्ले. आणि आम्ही सकळ प्रभुपाद लीलामृतांत तुम्ही इन डिटेल तुम्ही प्रत्येक तुमकां दिसून येतले. आमगेले हांव सुरवेक आमगेल फर्स्ट क्रिएटर देवान क्रिएट केलेले क्षीरसागरांतून नाभितान कमला वयरी ब्रह्माक सृष्टी केली. चारय दिकान सागरांत पळयतना ब्रह्माक तिके आयकना बा म्हणून हांव खंय आयला खंय कसं न्ही हें म्हणून तिके संशय आयलो आनी ताका कण हें करचें म्हूण कळ्ळी. तेन्ना तांणी सुरवेक 2 शब्द आयकलो म्हळ्यार टप टप. ताजे नंतर तें आयकून ब्रह्मान 1000 वर्ष तपस्या केले. तांतूं देवान तांकां सक्कळ ज्ञान दिलें आनी जबाबदारी सुद्दां दिली. अंतकन करता म्हळ्यार आमगेले ब्रह्ममध्व गौडीय संप्रदाय अंतकन करता म्हळ्यार जबाबदारी आयिल्ले फुडले आमगेले वर्किंग कॅपॅसिटी आमी करची कामार चड हें येता. म्हळ्यार ब्रह्मान केलेले सृश्टींतूं कसनय चुकी धरची तशी कणे ना. ब्रह्मान सगळ्यांक देवा वयरी कशी आमी सेवा करता कशी आमी भक्त जावेत भक्ती हें करचें. प्रत्येक नारदाल निमित्त की मध्वाचार्य आमगेले सक्कळ आचार्यान आमकां शिकवण दिलेलें आसा. कळ्ळें. तशींच एक पंथ करून जाता म्हळ्यार आमकां गुरुल शरण वचचें अशी आमकां गुरुल करुणा आमकां कळना मेळना. एकच आमकां ज्ञान उदय जायना. त्या घोस्कर आमी गुरुले शरणा वचता
आणि त्या गुरु शरणांतू आम्ही गुरु शरणांत आम्ही सेवा केलेल्या निमित्त आमका ज्ञान भक्ती वैराग्य आणि तांतून प्रत्येक ऐश्वर्य कीर्ती हे सगळं आमकां मेळटा. खरं सांग जाल्यार हांव हांगा दोन एग्जाम्पल दिवच्याक हें करता दिता तुमकां. एक विद्य पावच्याक गुरु द्रोणाचार्य लागीं कर्ण गेलो. कर्ण महाभारतांत कर्ण जाल्यार द्रोणाचार्यान ताका शिष्यत्व स्वीकार करनी ताणें. जाल्यार कला करनी म्हूण नेमूच्याक कोणाचें साध्य ना. त्या गुरुले एक मना प्रमाणे गुरुन तक शिष्यत्व स्वीकार करनी बा. म्हळ्यार गुरुले कृष्णाल कृप नाशी, गुरुले अनुग्रह नाशी कोणी शिष्य स्वीकार करनट. आणि तस जाल्यार हे कर्णान द्रोणाचार्य लागीं गुरु स्वीकार कर्ण जाल्या नंतर तो दुसरे लोकाले गुरु वरे कडेन वता जाल्यार कोणी ताका विद्या दिवच्याक तयार ना आशिल्लो. लास्टाक तो परशुरामा वता पट्टी सांगून जाल्यार हे विशय गुरु लेखने आमी निपयल्यार ते कितले दीस निपो येता बा. निपोवचे जायना. आणि गुरु कळले नंतर तशीच तागेली कर्णाल परिस्थिती जाली. सकड विद्या ताणें घेतली परशुरामा लागीं. कडेर परशुरामाक कळ्ळें की हो कर्ण ब्राह्मण न्हय क्षत्रिय. तेदाना ताका भारी बेजार जावन तांणी कर्णाक शाप दिलें की तुगेली विद्या शिकिली, हांव तुका प्रत्येक विद्या शिकयल्या जाल्यार तुगेले केन्ना बी हांव दिल्लेली विद्या तुका जास्ती गरज आसता तेन्ना तूं तुका तें उपयोग करूं हे तुका विसरून वचों. तशींच महाभारता युद्धांत कर्णार्जुनाले हांतू युद्धांत आमकां एक संदर्भ दिसता की तागे ताणें शिकिल्ली विद्या ताका मेळना, ताजो उपयोग करूंक ताजेन जायना. तशें जावन गुरुल कृपेरी तशींच एकलव्य तो सायत द्रोणाचार्याल शिष्य. द्रोणाचार्यान एकलव्य असल शिष्य की तो अर्जुनाक सायत हें करूंक तयार म्हळ्यार तितलो एक्सपर्ट आशिल्लो. जाल्यार द्रोणाचार्यान पर्सनली तांकां शिक्षा दिक्षा दिनी जाल्यार आनी ताणें पळोवन गुरुले एक विग्रह करून साक्षात गुरु म्हूण लेखून ताजे मुखारी तांणी तें शिक्षण घेतलें. आनी इतलें एक्सपर्ट शिक्षण मेळ्ळें की एकलव्याक ताणें एक सुणी भोमता आशिल्लें. त्या भोमती सुणे तोंडाक पूरा तोंड भर बाण सुणेक मार लागनाशी ते तोंड मात्र पूरा बाण
हें जावं तशी तेजे निमित्त सुणेन सुणी तें तोंड पुरं एरो तोंडांत आसून तें द्रोणाचार्या मुखार वतना द्रोणाचार्याक भारी खुशी जाली. हो कोण अब धनुर्धर इतले लायक सुणेल तोंडार एक प्रमाणे ताणें बाण सोडला आणि सुणेक सायड कांय त्रास जायना म्हणून कडेर पळोवचें गेल्यार एकलव्य येद्रा येता आणि एकलव्य सांगता गुरु द्रोणाचार्य निमगीता तुगेले गुरु कोण तेदान तो साष्टांग प्रणाम करून मिगेल गुरु तुमीची म्हणून गुरु विग्रह दाखयता आणि तुमकां तशी काणी हांव सांगता त्या गुरून द्रोणाचार्यान एक तांगेल हाणें प्रत्यक्ष विद्या ज्ञान जातली तिकी तागेल अर्थ विग्रहांतून ताणें तागेल विद्य ताणें साकार केल्ले निमित्ती ताणें हांव तुगेल गुरु न्हय मोगार ताका सांगता वय तुमी गुरु तशें तूं म्हाका गुरु दक्षिण दिवं का आमगे गुरु कडेन विद्य घेतले नंतर गुरुक आमी दक्षिण दिन अशी त्या विद्य फलितायाना म्हणटात गुरु दक्षिणा तेजोस्कर द्रोणाचार्य एकलव्याले उज्जवाटाचे उंगुष्टा बोट निमगीता त्या उंगुष्टा बोट ताणें कुशेरी द्रोणाचार्यार पांयमुळां दवरता काण म्हळ्यार गुरु भक्ती हातूंत उंगुष्टा बोट दिवचे वचून ताका एरो दवरूंक जायना आनी म्हळ्यार त्या जलतिकी जी गुरुले एक गुरु दक्षिणा गुरु निमगिलेल गोश्तर ताणें शिकिल विद्य पुरा गुरु पांयमुळांत दान केलें तशें जावन आज वरेन एकलव्याले नांव भारी प्रत्येकली उडगास काडटात न्हय तशींची आमगेल प्रत्येक जिवाचें म्हळ्यार प्रत्येक मनशाले एक जातक म्हूण करतात आमगेल जातकांतून गुरुल एक स्थान आसा त्या गुरुल स्थान 9th हाऊस ऑफ द हॉरोस्कोप चार्ट त्या गुरु स्थान खंय आसा पळय गुरु प्रबल आसल्यार म्हळ्यार प्रबल आसल्यार थंय भाग्य सायड त्याच घरांत आसता हांव सांगचे केल्याक म्हळ्यार कोणाक गुरुल एक अनुग्रह मेळटा पळय थंय तांगेल भाग्य सायड उदय जाता आपाप कसने तोंडरी नाशी तशें जावन कितलें सुलभ आसा पळया हांव गेल्ले पण तुमकां सांगिल्लें आसा की दीक्षा गुरु एक आसता पानी पिओ छान के गुरु बनाओ जान के गुरु करच्याक आमी गडबड करूं ना कृष्णाल कृप नाशी गुरुल अनुग्रह नाशी आमकां गुरु शिष्यत्व स्वीकार करना म्हणून हें मनान तूं गट्टी दवरता आनी गुरून आमकां दिल्लेलें आमी गुरूक आश्वासन दिल्लेलें म्हळ्यार आमी केल्ले गुरुल वयर संकल्प ते आमी खंयचेय हाजेरी चुकच्या ना तेन्ना आमगेल हाता धरलेलें प्रत्येक काम
यश मिळण्याची तक दुसरं वाट ना. म्हणारे in another word, there is no option. आम्ही गुरुल शरणारी आणि वैष्णवाला संगतीतून पुरंदरदासाने एक भजन सांगेल असं तुम्हाला कनकदासन सॉरी बंटनागी बागीला कायुवे श्री वैकुंठपतीय दासरमनया बंटनागी दासर बागीला कायुवे. म्हणजे एक दीनहीन जावनु वैष्णवाला सेव करून की गुरुला सेव केलेल्या निमित्ती प्रति एक आमक जाय जाल्लेले आमकां मेळटा. हे प्रत्येक तुमकां प्रभुपाद लिलामृतांतून मेळटा. ते फर्स्ट चॅप्टर म्हळ्यार प्रभुपाद लिलामृतांतून फर्स्ट बुक पळया तें जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड हे कोरून मन दवरून you have to understand it deeply. म्हळ्यार मन दवरून तुम्ही तें ज्ञान घेवकार. फर्स्ट बुक म्हळ्यार तें फाउंडेशन आसता पुरो लिलामृताचें. कशी प्रभुपादान तागेली जर्नी स्टार्ट केली. प्रभुपाद खरं सांगचे जाल्यार प्रभुपादाल तसले आमकां गुरु मेळ्ळेले निमित्त आमगेल पूर्वजन्म कर्म सुकृत की मालगडेल आशीर्वाद की एक कृष्णाल एक अनुग्रह की कण म्हूण म्हाका गोतना आमचो खंयचे म्हणून जाल्यार आमी सक्कड भाग्यवान आसात. हरे कृष्ण. प्रभुपादान एक 4-5 पंथ मेळ्ळेले तेन्ना सांगेल गुरु वट्टू हांकां फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें म्हळ्यार यू आर तूं शिकिलो इंग्लिशान तूं पुरा शास्त्र ट्रान्सलेट करून भायर गांवां वचून प्रचार करी म्हूण. तें एक उत्तर गुरुले प्रभुपादाक मना भितर सिरियसली घेतलें तांणी आनी मस्त प्रयत्न केले. मस्त म्हळ्यार प्रत्येक यश करता आमी केन्नाय यश मात्र पळयता ती ताजी मागशें आशिल्लें कश्ट कितले केल्ल्या जावन आसा पुरो म्हणून कोणीय आलोचन करना. खरं जावन सांगता आसल्यार प्रभुपादाल गृहस्थ जीवन तितलेक लायक नाशिल्लें. प्रभुपाद सांगता आशिल्ली ती की तागेल बायल तो प्रत्येक प्रत्येक संवसारान तूं बायल बामणाल कटपट आसताची की कणे ना कणे विचार हाचेर बायलेन दोश धरचे बामणाले बामणान म्हळ्यार मनस्ताप डिफरन्स ऑफ ओपिनियन येता जाल्यार
सक्कड सहन करून प्रभुपादानं म्हणाले सक्कडापेक्षा एकची भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपादालय एक उत्तरानिमित्ती त्यांनी प्रत्येक शास्त्र भगवद्गीता भागवत हे पुरा इंग्लिश आणि ट्रान्सलेट करून टूर केलंय आणि त्यांनी ಪ್ರಭುಪಾದನ 1932 ಮಳಾರಿ ಪ್ರಭುಪಾದಾಲೆ 26 ವರ್ಷಾಕ ಮಳಾರಿ 26th year दीक्षी घेतली. दीक्षी घेऊन 60 वर्षानं त्यांका भक्ती वेदांत म्हणून एक पदवी मिळली. अशी आणि भक्ती वेदांत पदवी मिळणं 5 वर्षानं त्यांनी मिळाली. 1944 आणून त्यांनी एक मॅगझिन काढले. आज हम मस्त फेमस असं मॅगझिन ते बॅक टू गॉडेड. त्या बॅक टू गॉडेड त्यांनी प्रिंट करून आर्टिकल साईट त्यांनी बरोबर ते हे करते सकट त्यांनीची आणि डिस्ट्रीब्यूट साईट त्यांनी करता असेल. तशीची प्रभुपादाले सुर्वे बुक तान बुक तुमको गोत्र तुम्ही वाचू नका पुरो. सुर्वे बुक म्हणाली सुर्वे मॅगझिन बॅक टू गॉडेड आणि सुर्वे बुक इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट. त्याचे बॅकड्रॉप म्हणाली आर्मस्ट्रॉंग त्याने चंद्रयान हे वसून कैकी वसून पाऊल तो सूर्य चंद्रग्रहारी म्हणून एक हे केलेलं त्या टॉपिक घेऊन प्रभुपादान इझी जर्नी टू अदर प्लॅनेट हे बुक बरं हे केलं पब्लिश केलं. हे पुरा भारतांतून त्यांनी मस्त कष्टारी प्रूफ रीडर प्रभुपादू बरोबर टाइप करते छान टाइपरेट राहतील तांतू टाइप करते त्यांनी प्रूफ रीडिंग त्यांनी पेपर साईट त्यांनी फोन घेऊन प्रिंटिंग प्रिंटर दिता असेल. तशी कष्टारी त्यांनी बुक्स प्रिंट करेल. तशी की सुर्वेचे 3 वॉल्यूम श्रीमद भागवतामध्ये वृंदावनाचे राधा दामोदर मंदिर आणून आज इरलती की प्रभुपादल तुम्ही राधा दामोदर मंदिर देवस्थाना गेलारी प्रभुपादल क्वार्टर आणि सांगेल किचन पळोवचें मेळटा तुमकां. थंय सांगेल तपस्या वृंदावनांत आत्ता सकट फॅसिलिटी असत त्या टायमार फॅसिलिटी नाशिल्ली. ते इतलेसान कूड त्या कुडांत गट्टी 4-5 म्हयने एक 7-8 मनीस आयला ते हाऊसफुल जातात ते कूड. आणि किचन साईट प्रभुपाद तुम्ही पळो नासता म्हणून लेखता वृंदावनांत राधा दामोदर मंदिर सांगेल किचन आहे एक विंडो असत त्या विंडोत आणू बाहेर पळयल्यारी थंयची रूप गोस्वामी समाधी त्या एक पवित्र वातावरणातून प्रभुपादान हे बुक्स प्रिंट केले. 3 वॉल्यूम्स ऑफ फर्स्ट कॅन्टो ऑफ भागवतम. आणि आम्ही सांगता ती प्रभुपादान अमेरिकारी जलदूत सिपारी
अमेरिका गेल्लो सुमती मुरारजीन तांकां टिकेट दिल्लें म्हणून जावन सांगता जाल्यार ताका तें टिकेट इजी मेळ्ळी मस्त दीस तागे सुमती मुरारजीले इंडिया स्टीमशीप नेविगेशना वचून चक्कर काडटा काडटा ती सुमती मुरारजीन सांगली की तूं कळक थंय अमेरिका वता तूं म्हणटालो थंय त्या थंडीन तूं वापस येना मरतल तूं थंय म्हूण अशींच ताका एवॉयड करूंक पळयलें प्रभुपादाल एक गूण आमकां सगळ्यांक म्हळ्यार तांगेले शिश्य वर्गांक एक शिकयलें आसा आनी तांणी स्वता तें केलेलें म्हळ्यार कणय आमी सूर केले नंतर तें मातशें लागून तें आमी तें सूर केलें केन्ना सोडूं ना आमकां फलितां येनाशी म्हळ्यार नॉट टू गिव अप आमगेल कण काम जाता करतात आमी मिस्टेक आमी थोडे टायम प्रयत्न करता ती कडे सोडून सोडटात हे आमगेला जायच ना म्हूण तातूंत कण प्रभुपाद केन्ना सांगतालो दॅट इज द वे इज गिविंग देर इज इग्नोरन्स हॅज नो एक्सक्यूज and escapism is also no excuse. Never give up. केन्ना आमी धरलेलें सोडूं ना प्रभुपादान मातशें लागून कडेरी आमी देवाले आवस बापूस लागीं हर्ट केले नंतर आवस बापूस गेरे धाडोन गे म्हूण आवस बापूस कशी चेडवांक तांणी सांगिल्लें दिसतात की तशींच सुमती मुरारजीन तांकां प्रभुपादांक पॅसेज तांगेले जलदूत म्हळेले एक शिपारी बसकोरून वेवस्था केली अमेरिका वचपाक तेन्ना प्रभुपादाल किशेंतूं ₹40 आशिल्ली आनी $1 सायड जायरा ती खाली आणि एक ट्रंक भर बुक्स मात्र आशिल्लें प्रभुपादालें टायपरायटर बुक्स आणि तांगेले दोन तीन जोड कपडे आणि स्वेटर आणि हे ते घेवन गेलेले आणि ताजे फुडें इंडियातूं प्रभुपादान झांसीतूं लीग ऑफ डिवोटीज म्हूण एक हें चाल केलें जाल्यार तेन्ना कोणी चड हें करनी आशिल्लें तांकां प्रतिसाद दिनी जालें देखीची तांणी प्रभुपाद केन्ना सांगता आशिल्लो आमकां की बुक्स आर द बेसीक आमगेले इस्कॉनाचे बेसीक म्हळ्यार ABCD बुक्स आर द बेसीक आणि प्युरिटी इज द फोर्स आमगेल पवित्रता ते फोर्स आणि बुक्स आर द बेसीक प्युरिटी इज द फोर्स and Sankirtan is the essence. नाम संकीर्तन ताजें प्रभुपाद लीलामृतांतूं म्हळ्यार प्रत्येक आजी आमकां दिसता की इस्कॉन इतलें वाडलें इतलें प्रत्येक कडेनची प्रभुपादान तांगेल जीवमानांत 100 देवस्थान काडल्यार
आज ही है अतपराम प्रभुपादल व्यास पूजा दत्ता पर सोमवार जन्माष्टमी हाँ झाली आज ही जन्माष्टमी पर दर्शिक देशांतून जन्माष्टमी सेलिब्रेट करतात. हरे कृष्ण म्हणारी थई जन्माष्टमी सेलिब्रेट करतात ती गमत येली म्हणून. प्रभुपादक अमेरिका गेला वताना त्या 40 रुपये काही प्रयोजना आशिल्ले त्या शिपाचे कॅप्टन पांडेजी म्हणून पांडे टक्कर प्रभुपादान 3 बुक्स सांगले हे बुक्स तू घे मिगेला 40 रुपये हांव तो भायर गेलो तेन्ना मिगेला काही डॉलर ना तस जावन तू हे बुक्स हांव तुका विकता तेन्ना तो कॅप्टन म्हणालो की कितले हाक मोल म्हूण तू $100 दी म्हूण तेन्ना त्या कॅप्टनान शिपाचे $20 दिले. जलदूत लँड झाले तेन्ना प्रभुपादाल खिशेंतून $20 आणि 40 रुपये आशिल्ले. म्हळ्यार प्रभुपादाले आम्ही प्रभुपाद म्हणून नाही महाजनो हीन गतस्य पंथा प्रत्येक महाजनाले भक्ताले आम्ही हे पळयलारी आमक त्यांनी सांगेल स्वतः आमक शिकयतात कोण दाखयतात म्हळ्यार प्रभुपादान बुक्स आर द बेसिक म्हळ्यार प्रभुपाद केन्ना सांगताशिल्लो प्रभुपादान बुक्स म्हळ्यार टायम बॉम्ब टाइम बॉम्ब आज नाही फाय फुटता हा 25 ते बुक्स तू वाजीत पळय तो बॉम्ब फुटत त्याच्यात हा ಕೆಲವು ಜನ ಬುಕ್ಸ್ आजकाल हे मोबाईल स्वाइप करून हा जनाक आजकाल सांगचेरडू वाचायत हांव तुमकां निमगेलारी म्हळ्यार ह्या वाजूची एक प्रवृत्तीची जना लागीं उणी जाता असं आजकाल कोणी बुक्स वाचिता न्ही बारी उणे हा जाल्यार मराठीत एक म्हण आसा वाचेल तर वाचाल म्हळ्यार वाजिलालो जीवन करूंक फावस म्हूण म्हळ्यार प्रत्येक आमकां बुक्सांतल्यान मेळटा आनी प्रभुपादान सांगले सुद्दां पांडेक आय नो आज आमकां इस्कॉनान पैसे की हाजी की कशने तोंडरे ना आयची तारीख दिसाक आमगेल वैभवा काल म्हणून हे वैभवा कालान हाजी मागची प्रभुपादाले शिष्यान कितले कष्ट काढला हो वैभव येवच्याक ते प्रभुपादाक आणि प्रभुपादाल शिष्यांक तुम्ही लागीं वचून निमगेल्यार तांणी कितले कष्ट काडल्या हे स्टेजार येवन पावत्याक म्हूण बारीक नथींग इज इजी अशी कसणे मेळना प्रभुपादान दालतिकीची 1 वर्ष जनाले सेव करता आशिल्लो संकीर्तन आणि लेक्चर इवन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद केन्ना सांगता आशिल्लो इन द इनिशियल स्टेज chant, dance and eat प्रसाद म्हळ्यार हरिनाम घे नाच आणि प्रसाद घे म्हणून 1 वर्ष त्या हिप्पी लोकाल वट्टू म्हळ्यार त्या टायम अशें आशिल्लें की
विएटनाम वॉर तुमच्याकडे गोठ्ठाच्या पुरं विएटनाम वॉराचे टाइम आणि हिप्पी मुवमेंटाचे हायेस्ट टाइम हा त्या टाइमारी सगळं ड्रग एडिक्ट आशिल्ले तसं लोकाल ಒಟ್ಟು प्रभुपादान त्यांनी दिवचे पाद आमगेल गुरुबाईल निमगेला कळता की त्या त्यांनी ड्रग्स घेऊन एक प्रभुपादाक एक त्रास दिलेला असं प्रभुपादन मा प्रभुपाद म्हणून सहन करून तांकां सिद्धून तांकां शिकोवन एक वर्ष तांगेल सेव करून एक वर्ष नंतर प्रभुपादान 1966 अंटू 1965 प्रभुपाद अमेरिका गेलेलो 1966 अंटून इस्कॉन स्थापन केली इस्कॉन स्थापन केल्यानंतर हे 4 रूल्स अँड रेग्युलेशन फर्स्ट टाइम चाल केलं ताचे पुढे तांगेल बाद सहन केलं त्याच्यानं ताणे फर्स्ट इस्कॉन स्टार्ट केल्यानंतर 1966 अंटू 11 जणांक दीक्षा दिली तांतून ब्रह्मानंद महाराज गार्ग मुनी आणि अच्युतानंद महाराज कीर्तनानंद महाराज आणि सत्स्वरूपदास गोस्वामी कार्तर सत्स्वरूपदास गोस्वामी मुकुंद अशी 12 जणांक 11 जणांक पूर्वे दीक्षा दिली आणि प्रभुपादान प्रत्येक आचार्य सांगतांगेले सिस्टम बदलतात तांगेल गुरुले आदेशाप्रमाणे हांव तुमकां सुरवे म्हगे लेक्चरान सांगेल आसत आमकां गौडीय संप्रदायांतू गौडीय देव मठांतू 32 रौंड हरे कृष्ण चॅन्टिंग करचे असते जाल्यार प्रभुपादान ते 12 जणांक इतलें बिजी दवरलां की ते म्हळेले की प्रभुपादान मेन एक हें आशिल्लें की सायक्लो स्टाईल पुढे तुम कुडगासाचे परस सायक्लो स्टाईल म्हणून करता आशिल्लें ताणे आर्टिकल सायक्लो स्टाईल करून बॅक टू गॉडेड हें करून ते लिफलेटांनी करून डिस्ट्रीब्यूट करून ते प्रभुपाद 12 लोकांक कंप्लीट बिजी दवरता आशिल्लो आणि तांकां 32 तांणी कंप्लेंट केलें बारीक तेदान प्रभुपादाक प्रभुपाद म्हणा आशिल्ले शिश्य स्वामीजी म्हणटा आशिल्ले तेदान स्वामीजी 32 राउंड करून हें पुरो करूंक आमकां टायम हें जायना तेदान प्रभुपादान 32 राउंडांतान 32 राउंडांतान 16 राउंडाक हाडलें आज आमगेल परिस्थिती म्हळ्यार ते 16 राउंड करूंक जायते जण रडटात मनस्पूर्वक 16 राउंड करतात की आमकां गोट्टू है की नाही जाल्यार त्या तसं परिस्थिती पैसे ना हे ना प्रत्येक आता सत्स्वरूपदास गोस्वामीन तागेल सेविंग्स $400 सुद्धा प्रभुपादाक दिले आता सेविंग्स करून दवरलेले खंय भोंवच्या वचे खातीर तो काम करता आशिल्लो एज आणि मस्त लोकांक तांच्यागेले प्रत्येक प्रभुपादाक दिले प्रभुपाद जाले की
आणि पैसे दिले म्हणून ताका समजावून चल नाशिल तो म्हळ्यार ताका डबल काम सत्स्वरूप गोस्वामी भागवतामाचे टायपिस्ट तोटी आणि तुमगेल बॅक टू गॉडेड मॅगझीन पळयला रे सुरवातीचे प्रत्येक मॅगझिनांतू सत्स्वरूपदास गोस्वामी हृदयानंद जयद्वैत आंगेल पूरा मिगेल गुरुबाईल कीर्तनानंद महाराज हांगेल पूरा आर्टिकल येता आशिल्ले आणि हयग्रीवा म्हळ्यार गुरुन केन्नाय आणि लास्टाक एक वर्ष नंतर एक दोन वर्ष नंतर प्रभुपादान दुसरे कडेन सेंटर ओपन करूंक स्टार्ट केलें मॅचलेस गिफ्ट न्यूयॉर्कांत दुसरे कडेन सेंटर्स ओपन करूंक चाल केलें सॅन फ्रांसिस्को हांगा थंय जाल्यार इनिशियल स्टेज भारी टफ असेल इतलं टफ असेल की प्रत्येक खेळ देवान खेळोचे म्हणून आमकां अंतू प्रत्येक भक्तांक कळटा म्हळ्यार आम्ही आज वरेन सांगता आसाती की इफ प्रभुपाद वॉन्ट्स कृष्णा's mercy will be there म्हळ्यार प्रभुपादाक परका म्हूण दीस आसता पळय थंय कृष्णाल एक करुणा आणि एक दया प्रेरणा कृष्णा प्रेरण नाशी प्रभुपाद हें करना तस जावन आज वरेन प्रभुपाद इस्कॉन स्थापन केल्यानंतर इस्कॉन स्टार्ट झाल्यानंतर आज वरेन प्रभुपादान फर्स्ट डे लँड झाल्यानंतर एक पद बरयलेलें आसा हे देवा तूं म्हाका ह्या जगांत हांगा कला हाडयलें तुगेलें कसले तरी एक आयडी आसता पुरो त्या गोश्टर तूं म्हाका हांगा ह्या नरकांत आपयलां म्हणून तुमकां खरें सांगता जाल्यार तुमकां गोश्टाच्या पुरो प्रभुपादा फुडें भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी प्रभुपादान तांगेले एक दोन शिष्यांक पेटयलेलें अमेरिकाक एक बॉन महाराज म्हणून एक आमगेल कृष्ण बलराम मंदिरा लागीं की तांगेल आश्रम आसता ताणें एक इन्स्टिट्यूट ओपन केलें जाल्यार ताका थंय यश मेळ्ळी अमेरिकान तो येताना तागेल शिका आनी हें संन्यास वस्त्र सकट काण कशकी वापस आयलो कळ्ळें आनी प्रभुपादान मात्र म्हळ्यार अंत सकट प्रत्येक ती दुसरे करतात म्हूण आमी करूंक गेला रे ते आमकां जमना हें आमचो एक पाठ म्हळ्यार तें खरं सांगता जाल्यार हांव एक तुमकां एक आतां एक उदाहरण दिवपाक एक प्रयत्न करता आणि प्रभुपादान एक दोन प्रभुपादान ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ 71 भारत अंतू ताणें फर्स्ट देवस्थान ओपन केलें तें कलकत्तात तें आज वरेन आसा 3 आल्बर्ट रोड थंय ताजे नंतर मायापूर वृंदावन दिल्ली दिल्लींतू आमी रेंटेड हाडटा आशिल्लीं ती
आणि त्याच्यानंतर जुहू, जुहूची कहाणी विंगड असं त्या नायरानं मस्त फसेल प्रभुपादाक त्याला कृष्णाला एक कृप अशा वचून ते नायर साहेब ते राजकारणी लोक सुद्धा सोलवाले म्हळ्यार कृष्ण भक्तांक अंतकन म्हळ्यार प्रभुपादाक धरलेलं काम केन्नाय खंयचेय हें जायना बंबई त्यानंतर हैदराबाद हें सुरवाती भारतांतून देवस्थान स्टार्ट केलें प्रभुपादान आणि प्रभुपादान एक खुशी फर्स्ट टाइम म्हळ्यार 1970 सॉरी कलकत्ता 71 तू ताणें फर्स्ट टाइम कलकत्तांतून ते भायल गांवचे अमेरिकन युरोपियन आफ्रिकन निग्रोस ते भक्त लोक बायल मनशांनी दारले भक्त लोक शेंडी घालून बार कडेन तिलक आनी लावन धोती कुर्ता घालून बायल मनशान कापड न्हेसून ते प्रभुपाद सांगता आशिल्लो कुशेरी की I made this white elephant to dance. म्हणारे हांव हे व्हाईट एलिफंट म्हणारे काय म्हणटा ती व्हाईट मीन्स म्हळ्यार can someone translate this? Dhavyasti. Dhavyasti. धवे हस्ती ह्या धवे हस्तेक हांव नाचेता आसता म्हळ्यार म्हळ्यार प्रभुपादाक बारीक खूश जाता तशे हे भक्त लोकांना हरिकीर्तन करताना नाचताना आय मी धवे हस्तेक हांव नाचेता तुम्ही सकाळ हांव कसं नाही नवे सांगच्या वरच्यांनी तुम्ही आता लीलामृत स्टार्ट करतात प्रभुपादाले आता पराम जन्माष्टमी सोमारा मंगळारा प्रभुपादाल व्यास न्हीद जावन तुमकां सांगते जाल्यार प्रभुपादाले जीवनी तुम्ही वाज्जिलारी प्रभुपाद लीलामृत सत्स्वरूपदास गोस्वामीन बरयले तांगेल मिगेल गुरुबाईले एक टीम वर्क करून तांणी बरयलें भारी चंद बरयलां म्हळ्यार न भूतो न भविष्यती म्हळ्यार तुम्ही न्हीद जावन हे एटेम्प्ट केलेले हांव तुमकां सगळ्यांक हांचो तुम्ही सकड प्रेरण घेतलेले आणि प्रभुपादान कितले त्रास काडला मोर्चे एक 2 दीस फूड बरेना तांणी श्रीमद भागवताचे ट्रान्सलेट करता आशिल्ले तुम्ही ते युट्यूबार व्हिडिओ पळोवन आसता पुरो द लास्ट डेज ऑफ प्रभुपाद प्रद्युम्न प्रभूक आणि तो डिक्टेट करता आशिल्ली म्हळ्यार प्रभुपादाक कीर्तन बुक शास्त्र आणि शास्त्र ही शस्त्र है म्हळ्यार शास्त्र म्हळ्यार आमगेल तसलें काजी आयज काळाक वेपन तें प्रभुपादान बॉम्ब म्हणटा आणि प्रभुपादाला हांगे एक कण म्हळ्यार आमकां एक खुशी जावचकन म्हळ्यार म्हाका जावन हांव म्हगेल मनांत आशिल्लें सांगता प्रभुपादान ताण बरयलें बूक तोच आयकता आशिल्लो
म्हळ्यार यू इमॅजिन. आणि प्रभुपादान तागेले जीवमानान तूं आ 24 घंटे तो 4 घंटे की 5 घंटे नींद करते थे, तो बाकी टाइम कंप्लीट कृष्ण सेवा, गुरुले सेवा. हाँ, आणि ऑलवेज केन्नाय तो सेवा करची मात्र नाही, दुसऱ्यांक सायड तो एंगेज करता. ते सगळ्यापेक्षा व्हडलें आज इस्कॉन इतले वैभवार आसा हाचे कारण प्रभुपादाले प्रति एक तपस्या, ताणी काडलेले त्रास, आम्ही सकाळ लागी आसून ते त्रास कशे काडला ताणे म्हणून पळयलेलें आसा. आणि तुम्ही तागे लिलामृत वाचिताना तुमकां अनुभवा येतले. ते जुहू टेम्पलाचे ते टेम्पल डिस्ट्रक्शनाचे काणी आणि हे पुरा प्रत्येक नथिंग इज इजी. मिगेल सुरवे लेक्चरांत हांव सांगेल वरी फ्रॉम कप टू लिप लॉट ऑफ स्लीप. हात कपाटान तोंडा वाटा वरेन परती इजी दिसता जाल्यार बारीक स्लीप जाता खंय. आणि न्हिद तुमकां सांगता मिरेकल हॅपन्स, म्हळ्यार जादू जाता थंय वेर लॉजिक एंड्स मॅजिक बिगिन्स. हे प्रभुपाद लिलान तूं आमकां कळटा. आणि तुमकां सायड ताजे अनुभव येतलो. प्रभुपादान केल्लें एक केसा तितली सुद्धा आम्ही केल्यार आमगेल जीवन सार्थक. हांव हे गॅरंटी सांगता. हांगच्यान आमगेले हे जीवमानांत करूं जायना. हांव प्रभुपादाल लिला तुमकां सांगचे जाल्यार 1 घंटेन पूर्ण जायना. आणि अशी त्रास घेवन प्रभुपादाल अनेक गिफ्ट म्हळ्यार आमकां 1966 1000 पेजाचे मॅकमिलन कंपनीच्यान भगवद्गीता प्रिंट केलें. कळ्ळें. नंतर बीबीटी हें जालें नंतर बीबीटीन एक कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्लें मॅकमिलन कंपनीचो. त्या कॉन्ट्रॅक्ट संपले नंतर भगवद्गीता बीबीटी प्रिंट करून सुरू केलें. ते 1000 पेजा बुक प्रभुपाद सांगताशिल्लो. ही प्राउडली प्रेजेंट टू द तागेले गेस्टांक दिताशिल्लो. तांणी सांगता ते बुकी आमगेले प्रत्येकले जीवमानांत कस कसन तापत्रय आमकां येता पळय ताजे सोल्युशन त्या भगवद्गीतांत आसा. केन्ना प्रभुपाद सांगता आशिल्लो आमकां त्या भगवद्गीता महात्म्यांतून लास्ट श्लोक एको शास्त्रम एक गीत भगवद्गीता एक देव म्हळ्यार श्री कृष्ण. आणि अशी ते हें करून ते अनेक पंथ हांव हें करता. आणि प्रभुपादान आमकां दिल्ले लेक्चर्स, प्रभुपादान दिल्ले बुक्स आमी वाचिले आणि आमी अर्थ करून घेतलो. केले नंतर कोणी तुम्ही सकड परम भक्त जाताले, परम वैष्णव जाल्यार तितले एक इंटेन्सिटी आमी हें करता. आणि लास्ट हांव एक प्रभुपादाले लास्ट
समाधी घेवची एक 15 दीस पुढे वृंदावनात आशिल्लो. प्रभुपादाले कशें आशिल्लो प्रभुपाद, कितलो एनर्जेटीक आशिल्लो. इवन लास्ट मोमेंट डलटिकीची एनर्जेटीक आशिल्लो तो. म्हळ्यार ही इज द इन्स्पिरेशन टू एवरीबडी. प्रेरणा दिवच्याक तागेल मुखार कोणी नाच म्हणटा. जाल्यार हे जे मृत्यू लोकांतून हांव तो दीस म्हगेल जिवमानाचे बाळीक कश्टा दीस आशिल्लो. म्हळ्यार बीच आय नेवर फॉरगेट. केन्ना म्हाका नायटमेर सायट येता, म्हळ्यार स्वप्न सायट येता ताजें. म्हळ्यार 14 नोव्हेंबर, म्हळ्यार 14 नोव्हेंबर भारत हातूं चाचा नेहरूले बर्थडे कणे तशें कशें वापा हें सेलिब्रेट करता आशिल्ले. जाल्यार 14 नोव्हेंबरान 1977 हातूं प्रभुपादान वृंदावनांत समाधी घेतली. तागेल कर्मभूमी प्रभुपादान एक सांगता आशिल्लें, बॉम्बे इज माय ऑफिस, वृंदावन इज माय होम and Mayapur is my dream. तशें जावचें वचून म्हगेले म्हाका दिसता टायम दिल्ल्या टायमा पेक्षा चिक्के एक 5-6 मिनीट चड घेतले हांव तुमकां. तुमगेले माफ करा, सांगचे आशिल्ले मस्त आसा. जालें की ते सांगून संपना म्हणटा. 1 घंटे समजी लावत जाय ही. प्रभुपादा पुराण पळय एक 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 दिसात संपना. 1 घंटेर वचून तुम्ही हांव सांगेल उतरान प्रेरण तुमकां मेळनाशें पूर म्हूण लागता. हांगाच हांव रापकार येता आनी तुमी हे प्रभुपाद लिलामृत वाचून अर्थ करून तशी करूंक प्रयत्न करा आणि तुमगे जीवन सार्थक करा. आणि नाम कीर्तन केन्ना सोडनाकात. आणि प्रभुपादाले मिशन हातून तुमी प्रभुपादाल कृप तुमगेल वयर आसता. कृष्णाले प्रेम सायट आसता. राधा राणील कृपा सुद्धा आसता. आणि जावन सांगता प्रति एक पंथ हांव प्रभुपाद लील सांगतना हांव तिके इमोशनल जाता आसता. जाल्यार आज देवा प्रभुपादाले कृपा आय एम स्टील स्ट्रॉंग. आज चड इमोशनल येयनी हांव. and always chant Hare Krishna and be happy. Thank you very much. कोणाले प्रश्न आसल्यार निमगू येता. हरे कृष्ण प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद. भारी लायकून तुम्ही प्रभुपाद स्वामीले कशी एक गुरुले महत्व कसले आमगे जीवनांत तांगेल गुरु स्थान कसले ब्रह्माजीले उदाहरण दिवन तुम्ही सांगले की ब्रह्माजी कशी कन्फ्यूज जाले तांणी तांगेले हे जालतेना तशीची आमगे जीवनांत गुरुले महत्व कसले म्हणून तुम्ही शिकून दिले. तदनंतर प्रभुपाद स्वामीले संघर्ष कसे आशिल्ले झांसीत मुंबईत तांणी बॅक टू बॉर्डर मॅगझीन कशी तांणी स्वतः एडिटिंग करून, स्वतः प्रिंटिंग करून, स्वतः डिस्ट्रीब्यूट करून सिंगल हँडेडली कशी तांणी मुखार वचून अमेरिकेत तांणी स्थापन केले. भारी लायक पण तुम्ही सांगले. एक्चुअली हे प्रभुपाद लीलामृत सत्स्वरूपदास गोस्वामी यांनी बरयले. भारी लायक पण तुम्ही सांगले की सिंगल हँडेडली कशी तांणी एक एक करून टेम्पल अशी स्थापन केले. इस्कॉन टेम्पल आज आम्ही हे भगवत पुराण कोंकणी कितले बी लेक्चर आयकता ती. आता आमगेले भगवत प्रवाह सिरीज चालू असा. नंतर ताजे पुढे आम्ही भगवत गीता आणि प्रभुपादाल विंगड विंगड बुक्स
अशी करून एक 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 आम्ही सेशन आहे सुरू केलं आशिल्ले. कितले बी आम्ही आयकता ती इस्कॉनाचे रिलेटेड खंयचे लेक्चर असो खंयचे बुक असो म्हळ्यार आमकां प्रभुपाद स्वामी लेवड आसता. तुम्ही पुणी प्रभुपाद स्वामीक स्वतः दर्शन प्रत्येक दर्शन घेतल्या सेव केल्या जाल्यार आमकां ते नशीब ना अशी दर्शन प्रत्यक्ष दर्शन घेवचे जाल्यार आमी केन्ना बी प्रभुपाद स्वामीले पुस्तक खंयचे ओपन करता ती तुम्ही केन्ना आता सांगता आशिल्ले ते आमी प्रभुपाद स्वामी दोळे येता आमकां अशी तांकां अनुभव जाता आमकां. केन्ना आमकां अनुपस्थिती म्हण आमकां प्रभुपाद स्वामी आमी पळयले ना म्हणटा दुःख जायना आमकां जाल्यार केन्ना बी प्रभुपाद स्वामीले बुक्स वाचता ती तेन्ना आमकां अशें दिसता प्रत्यक्ष आमी ते तांगे लिहिलें आसा ती म्हणून. आता तुम्ही नरेट करतना बी अशी दिसता आशिल्ले की हा आमी बी हातूंत भाग वयसीत आसा ती प्रभुपाद स्वामीले हे लिहिलें तू म्हणून. प्रभुपाद स्वामीन तर मस्त संघर्ष केल्ले आसा. तुम्ही सांगल्या वरी जुहू टेम्पल तांणी स्थापन करता असताना कितले कितले विरोध आशिल्ले कितले कितले तांकां त्रास आशिल्ले ते संघर्ष करून प्रति एक एक टेम्पल एक एक चॅलेंज आशिल्ले संघर्ष करून तांणी असा लिपी लोकांक तांकां प्रचार करून तांकां एक तुम्ही सांगता आशिल्ले की 32 राउंड्स आता आमकां भारतांतून हांगा इतले कल्चर्ड हातून बी 16 राउंड्स करचे भारी चॅलेंजिंग म्हण दिसता. पण कसल हयपी लोकांक तांकां देव म्हण कोण म्हण गोतना कल्चर म्हण कसल म्हण गोतना तसलां तू तांकां 32 राउंड्स करून तांगेलें प्युरिफिकेशन करून कडे तांणी एक लेवल याना फुडें हाडना जायता तर तुम्ही सेव करा मागीर मुवमेंटा मदत करा. तुम्ही राउंड 16 राउंड्स केले पुरो म्हण अशें एक तांकां एक कन्सेशन प्रभुपाद स्वामीन दिल्लें आसा. आज संधी आसा इस्कॉन तुम्ही म्हळ्यावरीची की हे प्रभुपाद स्वामीले एक आशीर्वाद अनुग्रह आणि प्रभुपाद स्वामीन हे इतले सकट बुक्स बरयले इस्कॉनात इतलं फ्लरिश जाता आसा हे इस्कॉनात प्रभुपाद स्वामीन ते बुक्स ते सांगिल्ले आसा हे वेगळे बुक्स 10,000 वर्ष हे बुक्स 10,000 वर्ष वरेन लोकांक एक कृष्ण भावना कृष्णाक सांगती संपर्कान दवरतले म्हणून हे एक भारी एक उदाहरण आहे प्रभुपाद स्वामीले. तुम्ही भारी लायफान प्रभुपाद स्वामी संघर्ष प्रभुपाद स्वामी बुक्साचे इम्पॉर्टन्स सांगले की आमकां वय हे बुक्स वाचूका प्रभुपाद स्वामी इतले कष्ट काडून एक 24 वर्सांत 24 तासांत दिवसाक 20 तास तांणी देवाल सेवेक काडिल्लो आसा. ते 20 तासांत कितले 5-6 तास तांणी बुक्स बरोवच्यान काडिल्लो आसा. हे बुक्सा मिती आता हे इस्कॉन कसं बी आसा तो फ्लरिश जाता आसा एक स्टेबिलिटी इस्कॉन आसा म्हण असलेली हे बुक्सा मितीची त्याच्या खातीर प्रभुपाद स्वामीने फिलॉसॉफी आमकां मेळिल्लो आसा. हे एक आमकां ट्रेजर म्हण लेखून आमी आमगेले भक्तींतू आणि भट्टू लोकांक भक्ताल संघान तू आमी हे प्रभुपाद स्वामी ते शिक्षा दिल्ले आसा ते आमी मुखारसून आमगेले जिवनांत अळवटसूंका. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. आम स्वतः प्रभुपाद स्वामी मेळणो एक तांगेले एक लील पळयले वरी आमकां अनुभव जाले जी मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच ब्रजगोपी माताजी. आणि हांतू आज ह्याच सेक्शनांतू कोणाले कने प्रश्न असल्यार निमगो येता. हांव फ्री आसा तुमकां एंगेज प्रायर दुसरे कने एंगेजमेंट जाली जन्माष्टमी तयारी हे सकट करचें आशिल्लें जाल्यार हांगाची बी मे केन. हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम तुमका. हाँ जय 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 हरि बोल. हरे कृष्ण. प्रभुजी म्हाका एक प्रश्न आशिल्ले तुमी 1972 अंतू कृष्ण भावनामृतांतू जॉइन जाल्ले आसाची तेन्ना तुमकां मनांत अशी दिशिल्ली की दिसून आस की हांव गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन आसा हांव संध्यावंदन करता आसा म्हाका ह्या पुरो जाय वेळ हांव गायत्री करता आसा केन्नाय संध्यावंदन करतना म्हाका ताजे नंतर उपास हरे कृष्ण महामंत्र जाय वेळ म्हूण दिशिल्लें की त्या वेळार की सीधा ब्लाइंडली कृष्ण भावनामृतांतू येवन जॉइन जाल्ले. तुमकां खरं सांगू हांव की हांव संध्यावंदन करता आशिल्लो. आमी मध्व संप्रदायाचे आशिल्ले आमगेले गोकर्ण मठ
जाल्यार पूर्वाश्रमांत गोकर्ण मठ जाल्यार न्हीद जावन सांग जाल्यार प्रभुपादान सांगे हांव सांगे आतां सांगेल वरी I made this white elephant to dance. म्हळ्यार धवे हस्ते खावन नाचेता ते हांव स्वता पळयले नंतर आणि त्यांनी भगवद्गीता श्लोक सांगून प्रवचन करतना तांगे लेटराक हांव खंय ना म्हूण दिसलें म्हाका न्हिद तुका सांगता म्हळ्यार टू कंपेर विथ दोज व्हायट एलिफंट तांगे लेटराक हांव सांगच्याक प्रत्येकल्याक आमगेले कॉलर टायट करता तेमी जाल्यार मनस्पूर्वक सांग जाल्यार हांव गौड सारस्वत ब्राह्मण जावन आमगेले 7 विंगड सेक्शन सारस्वताले आमी हांव सांगले जाल्यार वी आर नोवेअर इन फ्रंट ऑफ those white elephants. आणि हांवें 72 क्रॉस मैदान पंडालांतून म्हगेले हांव मस्त प्रश्न विचारलेलो आसा म्हळ्यार अच्युतानंद महाराजा लागीं आनी कमाल कृष्ण महाराजा लागीं तेदन गिरिराज ब्रह्मचारी आशिल्लो इवन जयद्वैत प्रभू सगळ्या लागीं म्हळ्यार सत्स्वरूप महाराज कंपॅरेटिव्हली लास्टाक म्हाका प्रभुपादाले पळयले नंतर आनी ताणें एक सांगचे एक प्रभाव येद्राक हांव खंय न्हय आय बिकेम स्पीचलेस म्हगेले पांडित्य जो हांव शिकिल्लो पळय भगवद्गीतान सांगिल्लो आसता प्रज्ञवादांश भाषसे म्हगेले प्रज्ञ भाषसे काय प्रेजर दादा तशें म्हाका दिसलें आमी खाली आमगेल्यांची व्हड म्हूण सांगचे आसता म्हळ्यार आमी दोरके केन्ना ती आमगेले साऊथ केंद्रान सांगता ती बाकीच्यान सकट आमकां कोक्के म्हणटात म्हळ्यार आमी सीदा आसना तिके कोक्के 7 नंबर तशें वचून तांगे लेटराक प्रभुपाद लेटराक आनी कशी ते मॅनेज करता प्रभुपाद आनी आमगेले सांसांनी अटेम्प्ट आसतायत ही नेवर यूज टू डिस्करेज प्रत्येक म्हळ्यार अटेम्प्ट केले कणे करत्याक नो नेगेटिविटी ना आशिल्ली तागेले इन्स्पिरेशनल तशें जावचें वचून आमगेले भाग्य म्हूण लागता प्रभुपादान आमकां मस्त सिद्धिले आनी आज आमी मनीस आसच्या कारण इवन हांव म्हगेले टायमार 72 I am the first Gauda Saraswat Brahmin to join Hare Krishna. म्हाका कळलेले वरी म्हळ्यार म्हगेले गॉड ब्रदर दुसरो कोणी ना आशिल्ले तेदान जय प्रभुजी अनेक प्रश्न आशिल्ले म्हाका एक्चुअली आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मणान तू स्वाम्यान मात्र दीक्षित घेवचे शिवाय विंगड कोणाय दीक्षित घेनाच आशिल्ल्याची तेन्ना तुमकां सुरवेर दीक्षित घेतना तशें कसलें दिसला की इथे आमी दीक्षित घेवचे म्हणाला ना म्हळ्यार इतले मात्र करतात की म्हाका दीक्षित घेतले नंतर तुमकां गौड सारस्वत ब्राह्मण स्वामी नाम जपाक हें करता आशिल्ले
तुमकां गोट्टशे पुरो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ इन्स्पिरेशन दिता आशिल्लें ते आत आजी आत्ताचे म्हळ्यार 24 म्हाका एक खुशी जावची आमगेले गोकर्ण मठार सोमेले की तांगेले ते श्रीराम नाम जप तांणी स्टार्ट केले तारक नाम मंत्र म्हळ्यार कोटी गटल्यान प्रत्येक तांगेले शिष्य वृंदाक नाम जपाचे महत्व कळोवचे खातीर म्हळ्यार आय फील दॅट इज द रिव्होल्युशनरी tactics of one of the revolutionary tactics of Gokarnamat Swamiji. Even though very youngest at that, I am expecting a lot from them. म्हाका दिसनी म्हळ्यार आमी दिक्षी घेतना पंचरात्रिक विधी म्हूण करतात म्हळ्यार मातशे शेंडी दवरचे आनी कंठी माळा घालचे आनी नाम आमकां दिक्षी दिता प्रभुपाद आनी ते एक नाम दिक्षी घेवचे आनी ताजेर यज्ञांक तूं आमी हवन करून तातूंत आमी आहुती दिवची म्हळ्यार प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें की जो कोणी दीक्षा हे पंचरात्र विजयीतून दीक्षा घेता ती तांगेले 7 पिढी की कितले की पिढी मागची आनी येवचे तांकां यमाल बाद आसना म्हणून तशें जावचें वचून आमगेले ते वैष्णवाल एक संघट म्हळ्यार प्रभुपादान हे एक केल्लेलें इट इज आमी आज हितून सकाळांक पळोवन इतलो खूश जाता की आज हांव पळयता की प्रत्येक कडेन मशरूम जाता आसा इस्कॉन म्हळ्यार नगराधिग्राम तेवूय चैतन्य महाप्रभुले तशी प्रभुपादान हांव सांगेल वरी दॅट इज हांव केन्ना सांगचे आसता की मुरलीधर प्रभु प्रभुपादाला आज एक शिष्य केल्लेले एक चमत्कार पळयला रे ऑर्डिनरी हांगाचे जगद्गुरू म्हणटाले तांकां कंपेर केल्यार तांणी खंय न्ही म्हळ्यार दे हॅव डन द ग्रेटेस्ट मिरेकल आतां जावन सांगतालो राधानाथ महाराज आनी प्रभुपादाले हांव खरें सांगू तुमकां म्हाका टायम ना म्हूण हांव सांगनी प्रभुपादान सुरवेक 11-12 डिसायपलांक इनिशिएट केल्लेलें कळक म्हळ्यार प्रभुपादाले एक मन आशिल्लें आनी इवन ही सेलेक्टेड 12 गुरूज बिफोर हिज डिपार्चर म्हळ्यार ताजे बायबलान तूं 12 जीसस क्रायस्टाले 12 डिसायपल्स आशिल्ले 11-12 तांणी शॉर्ट टायमार 2000 वर्सांतून 2024 भितर पुरा जगान तूं क्रिश्चियानिटी स्प्रेड जाले तशींच प्रभुपादाल हेतू अशी आशिल्ली की हे 12 डिसायपल्सा निमित्त आय विल मेक नॉट ओनली व्हाईट एलिफेंट टू डांस सर्वत्र प्रचार होईबे नगर मोर नाम प्रत्येक कडेन आज पळयल्यार म्हाका अशी दिसता ते चैतन्य महाप्रभुल ती गौरंग प्रभुले आनी नित्यानंद प्रभुल ती भविष्यवाणी आमी साकार करूं साध्य आसा म्हणून म्हाका खंडीत
Thank you, Prabhuji. Now, I think my answers are convincing you. वही प्रभुजी, थँक यू व्हेरी मच. तुम्ही लायक कोण आमकां मना कोण दिलेला आसा. आणि कोणाला कोणी प्रश्न की आणि व्हॉट इज जन्माष्टमी कसं तयार केला तुम्ही सकट आणि प्रभुपादाले व्यासपूजा केली. प्रभुजी ऍक्च्युली ते 2 दीस आम्ही प्रोग्राम ऑनलाईन ऍज ऑफ नाव दवरनी इति म्हळ्यार सकट लोकल यात्रांत वता आसताची. जाल्यार प्रयत्न करता सगळे करू जेत की म्हणून पळोवया. Of course, there was I do it. मारे आमगे एक काम असतं की प्रीच आणि दूध संकीर्तन आणि सगळ्यापेक्षा चेडू आणि हरे नाम सांगेल मग बारीक खुशी झाली. त्याला म्हणाली सांग चेडू आले आमगेलांतू मनांतू कलमश भरलेला असता. And they are more pure than us. सांगेल नाव सांगेल कपट असताना चेडू आला की their chanting was so pure. Hats off to you. Like this, you do new adventures. भारी खुशी झाली बघा. प्रभुजी फाय सकाळी चेडू चॅन्ट करता आसाची. रेवती प्रिया सांगता ताचे डिटेल्स कसा म्हणून. माताजी तुम्ही ऑनलाईन असले सांगता गुरुदेव प्रभू फायचे सेशनाचे. हरे कृष्णा प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. सांग मैं तुमगे लाइक हो ना प्रभुजी. वेरी नाइस सेशन प्रभुजी. हाय आमगे यूजुअली संडे जपा सेशन जावचे आसा. एवरी संडे मॉर्निंग 6:30 to 8:30 आमगे जपा सेशन असता. जाल्यार फाई जन्माष्टमी येता आसा म्हणून फाई चेडूवाल स्पेशल दवरला प्रभुजी. पूरा कंडक्ट करतले, ऑर्गनाइज करतले, पूरा सन्न चेडू हड्ड चेडू पूरा मेळणू करता आसाची.